Welcome back. Kurturi MLA Alice Regina Lorenzo has demanded support price for the farmers who grow paddy and local vegetables for self-consumption. He has also demanded that the mechanical cultivation section should not be closed. So, my request Chief Minister present Chief Minister की मनोहर बाबा की आता जे कोण रोयतात तांकां कितें तरी अरेंजमेंट करचो कित्याक जे रोयतात आपल्या घराक यूज करतात दे ऑल्सो कन्ज्यूम लॉट ऑफ क्वांटिटी जे कोण भाजी रोयतात आणि घराक तेच घराक उजा करतात सेकंड जे रोयतात आणि घरान निघतात आता सपोर्ट प्राइस कोणा मेळटलो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान दितात तांकांच मेळटलो बट जे घरा रोयतले जे भाटां रोयतले आणि घरान विकतले जावं आपल्या वापरतले तांकां कांय मेळपाना तांकांय मातशें एड करचें. Reginaldo feels that the Agriculture Department's MCO section should not be closed as it can be a big disaster for the growth of agriculture in Goa. MCO section म्हणटे बंद करपा जायना कित्याक इक्विपमेंट्स दितात ते फार्मिंग ट्रॅक्टर्स दितात आनी कितें दितात तें जर तर बंद केलें जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जातले इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर एग्रीकल्चर. सो मुगे मागणें चीफ मिनिस्टराक की तें सेक्शन आनी स्ट्रॉंग करचें आनी तितून काम करचें आनी तें सेक्शन इनक्रीज करचें. Kurturi MLA has also demanded that the loan provided by the government to the farmers at the low rate of interest should not be discontinued. तांणी लोन घेतला आनी लोन घेवन तांणी वापरला सडनली गव्हर्मेंटान डिस्कंटिन्यू केला लोन म्हणतो अप टू फिनिश 5 years or 3 years तांकां एक पिरियड आसपा जाय कांय ना पिरियड गव्हर्मेंटान डिस्कंटिन्यू केलो. हांव कितें म्हणटा म्हगे रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक तो डिस्कंटिन्यू कोन्न नाका ताका एक फिक्स पिरियड दी 5 वर्स दी नाल्यार 6 वर्स दी. A reporter from Margao, Savio Dice. Now news from sports. Goa is scheduled to host Lusophonia Games and National Games in the near future. This requires mega preparations in terms of creating infrastructure and assembling competent teams. As of now, Goa is far behind schedule. A host of state sports associations aired their grievances about coaching and infrastructure during a recent interaction with Sports Minister Ramesh Tavadkar. National game and Lusophonia games लागून प्रिपरेशन करपाक लागून SAG नु 2-3 मिटिंगो घेतल्यो आणि सगळ्या ऑफिसरांक सांगले की तुमकां कितें कितें जाय पडटलें ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा त्याच्या फुडल्या वर्सा त्याचे बजेट करूया म्हणून ते बजेट्सूय केल्ले पूण तितूनले अगेन पयशे कितें म्हणजे दिवपाचे कितें इक्विपमेंट हाडपाचे कितें कोचीस हाडपाचे ते सगळे प्लॅन केल्ले आशिल्ले ते लास्ट मिटिंगानूय ते अप्रूव जाल्ले पूण ते अजून कांयच इम्प्लिमेंट जाल्ले ना. लास्ट आतां AGM जी जाल्ली तातूंत कितें डिसिजन घेतलें आमची मेन म्हणजे कोचीस अपॉयंट करपाक कोचीस वी हॅड आस्क्ड फॉर 4 कोचीस आनी तातूंतल्यान 2 सिलेक्ट पसून जाल्ले पूण मागीर आयडून खबर ना कितें जालें त्या बद्दल कोचीस हांवें लेटर करतलो. आनी दुसरें म्हणजे इम्पॉर्टंट आसा तें आमकां प्लेईंग हॉल चॅस एसोसिएशन आमी ऑलमोस्ट 16 सिलेक्शन टुर्नामेंट्स करतात प्रत्येक वर्सा फॉर सेंडींग फॉर नॅशनल्स आनी प्रत्येक आठवड्याक कितें ना कितें एक्टिविटी आसतात पूण ताका लागून आमकां एक एटलीस्ट 1500 square meter हॉल जाय. परत आमी रिक्वेस्ट करता की आमकां थोडे कोचेस दी म्हूण सावथ गोवन बॉक्सिंग डेव्हलप करपाक. लुसोफोनिया गेम्स आनी नॅशनल गेम्स जे जावपाचे आसा ताच्या खातीर प्लेयर्स तयार करपाक स्पेशल कोचिंग कॅम्प जे आसा ते SAGन लीड घेवन सुरवात करची. त्याच बरोबर रिक्वायरमेंट्स कितें आहा प्लेयर्सांचे फॉर दॅट स्पेशल कोचिंग कॅम्प ते फुलफील करून कोचिंग कॅम्पाक कित्याक आमचे कोच जे आसा गोंयान एक जुडोचे कोच आसात कांय सेंटरांचे पूण सगळेच प्लेयर थंय येवन फूल टायम दिवन आपलो कोचिंग घेवंक शकना पूण आपणाक फावता त्या वेळार येतात. लॉंग टर्म कोचिंग कॅम्प जर घेतलो जाल्यार आमी इजिली वी कॅन रीच अप टू द मॅडल. सोपोलान पयले जे 1-2 कोच अपॉइंट केले ते आनी ताच्या नंतर एक आनीक 2-3 कोच अपॉइंट केले आनी फक्त तिसवाडी आनी वास्को इतक्या पर्यंत मर्यादीत आसता. सोपोलान जर बरें कार्य जावपाक जाय जाल्यार आमकां कोचांची गरज आहा आनी ते कोच आमकां सगळ्या तालुक्यांनी एक दिवचो अशी म्हाजी मागणी आसा. 2002 आमी एक इंडोर स्टॉप गॅप अरेंजमेंट म्हणून एक ग्राउंड मागिल्लो फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान मागिल्लो. इवन काम चालू जाल्लें कांय तरी पॉलिटिकल लोकांनी तें बंद केलें आनी तें आमकां केन्नाच योग्य मेळूंकूच ना. आतां हांव आमचे नवे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन मागता की हो जो इंडोर स्पोर्ट आसा
आनी ताका आमी जरी तर ट्रेनिंग दितले जाल्यार कमीत कमी 2 म्हयने ट्रेनिंग जाय पडटा. Indian football can look up to a bright future as a new era will begin with the appointment of coach Wim Koevermans. The former Dutch international defender will become a full-time coach for 2 years and will be guided by technical director Rob Ban, who is also a Dutchman. Dutch brand of football is known to be a fast-paced affair, and Indian football enthusiasts will be hoping for orange flavour to Man in Blue's sluggish game. Koevermans' appointment will end more than a year's search for a full-fledged coach for the Indian football team after the sacking of English coach Bob Houghton last year. The AIFF wanted a foreign coach to fill in, but had also given Dempo Sports Club coach Arman Colasso an opportunity before he returned to his club due to lack of long enough deal. Former assistant coach Savio Midera also did the job of a coach, but his contract expired by the end of May. The search for a foreign coach was apparently renewed after appointment of AIFF technical director Rob Ban and India's poor campaign in the AFC Challenge Cup under Midera. 51-year-old Koevermans is understood to be the choice of Ban. Koevermans was a part of the Dutch squad that won 1988 European Championship. Bureau Report, Prudent Media. Don't worry if you have missed this bulletin. Log on to www.prudentmedia.in, or you can also catch latest updates on Twitter by following us at Prudent Goa. Meet us on Facebook at www.facebook.com/prudentmedia. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent Media. Goodbye.